कळसा भांडुरा प्रकल्पा अंतर्गत कर्नाटकान जे मृदा परीक्षणाचे काम आसा ते नेटान सुरू केल्ले आसा आणि त्याच्या खातीर खड्डे मारून ह्या जमनीची क्षमता जी आसा ती कालवे आणि धरण उबारपा खातीर शक्य आसा काय ना हे पळोवपा खातीर त्यांचे हे परीक्षण सुरू आसा। आयज आमी कणकुंबी हांगासर जेन्ना येयले तेन्ना राखीव जंगल क्षेत्रांत तेंच्यांनी काय झाडां जी आसा काय झोपां आसा ती मारून हे मृदा परीक्षणाचे काम जे आसा ते नेटान सुरू केल्ले आसा। गोंय सरकारान ह्या संदर्भात आपूण रितसर तक्रार जी आसा ती केंद्रीय वन पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालया कडेन करपाक जाय, कारण जेन्ना खंयच्याय राखीव जंगल क्षेत्रांत काम करचे आसता त्याच्या खातीर नॅशनल बोर्ड ऑफ वायल्ड लायफ जे आसा राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ त्यांची परवानगी घेवप गरजेचे आसा। ते न घेता अशा प्रकारचे काम जेन्ना करता ते बेकायदेशीर आसा। त्याशिवाय म्हादय अभयारण्य जे आसा ते केवळ 250 मिटराचेर हांगाच्यान आसा। 12 जाणांचो जो वजर आसा त्या वजराकूच ह्या परिसरातले उदक आसा ते वयता आणि 12 जाणांच्या वजराच्या परिसरात सध्या हे मृदा परीक्षणाचे काम चालू आसा। गोंय सरकारान ह्या संदर्भात दखल घेऊन केंद्रीय वन हवामान बदल मंत्रालय जे आसा त्याचपरी केंद्रीय जल आयोग आसा आणि केंद्र सरकार आसा तांकां रितसर पत्रां बरोवप गरजेचें आसा।